मिडिया मणका मोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड इस्तानो आयच्या मणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजता कुमाई मोगाचो आनी उर्बरीत येवकार आयज म्हजे बरोबर तुमी पळयला पालकाचे कॉमेडी क्वीन जाणें पालकाचेर एक वेगळे पद्दतीन नामना मेळयल्या जायत्या तियात्रिस्टां बरोबर ताणें तियात्र केल्यात जायत्या तियात्रिस्टांची ताणें भुमिका करून त्या तियात्र ताणें उखलून दवरल्यात म्हाका उगडास आसा सुरवातेक एक हिरोईन कशी तें पालकाचेर येतालें आनी त्या उपरांत ताणें विनोदी भुमिका करूंक सुरवात केली खरेंच केरोबीन बाय आयच्या ह्या मणका मोतया कार्यावळीत खेरीतपणी तुका माये मोगाचो येवकार केरोबीन कार्वालो ह्या नांवान ताका सगोट वळखतात म्हणटच पालकाचेर ताणें जो वावर केला तो थोडो वावर जो ताच्या कुटुंबांतल्यान भायर सरलो ताचे लक्षण आमी आयकून घेतल्यार चड बरें हय तेवथून बाब हांव इस्कॉलान वयताना 9 वर्सांचें आसतना म्हाका इस्कॉला एन्युअल प्रोग्रामाक त्या वर्साक आमी तियात्र केल्लो इस्कॉलाचो म्हज्या प्रिंसिपलान म्हाका सिलेक्ट केलें कांतार म्हणून आनी तांचो सगल्यांचो हेतू जालो हांवें सोलो सॉंग म्हणचें कित्याक हांव कांतारान बरीं आसलें तेणें पयल्लें तेन्ना हांवें सोलो सॉंग म्हणलें आनी तें सॉंग म्हज्या अंकलान म्हजे तितीन आग्नेलो खरवालो हाणें कंपोज केल्लें कित्याक तो तेच इस्कॉलान शिकतालो आनी तो जायती हिस्ट्री जाणा आसलो सेंट एलोयसियस हाय स्कूल माजोर्डा हय उपरांत तो सोलो हांवें इतलो स्ट्रॉंग म्हणलो म्हज्या एक नेबरान म्हाका फोग्योट्यो मारून एनकरेज केलें उपरांत म्हजो पांय आसलो पांय विसलिंग केलें कितें केलें तो जावन आसलो म्हजो फर्स्ट पयले पावंडो उपरांत म्हज्या तितीनांनी हांवें स्टार्ट केली गांवच्या तियात्रांनी डुएटां म्हणून हय जायते फावटी आमकां राया माडोल अशें बेतलबाती हे भाशेन आमकां वतालीं डुएट अंकल काडटालो कंपोज करतालो म्हाका कांय खबर ना तेन्ना आनीक तो जावन आसलो म्हजो सेकेंड पावंडो दुसरो पावंडो म्हणजे डुएटांनी बा वचोन म्हजो गांवचो जुझे मारी पेरेरा म्हणून म्हाका तेणें आपले फ्लोक प्लेयान आपयलें ऑल इंडिया रेडिओ प्लेक ते प्लेयाक प्रॅक्टिसाक वता तेन्ना हांव नोको थंय AM पाशेको आनी पिटर डिकोस्ता आसलेले तेणी म्हाका सिलेक्ट केलें आपल्या शोआन नाचोंक आनी फर्स्ट हांव तियात्र नाचलें तो AM पाशेकोचो मिस्टर रोमियो आनी ओद्रूस म्हणून त्या तेंपार 2 प्लेयो 3 वरां भितर कोत्तालें ते उपरांत म्हाका ताच्या ग्रुपान पॅट्रीक दोरादोन पयलें उपरांत हांव पॅट्रीक दोरादाच्या प्लेयांनी पावलीं 12 वर्सां पासून हांव पॅट्रीक दोरादाक न्हेसल्या सगल्यांचे एक्टरांचे वा कोणाचें सांगून खबर जावचें ना ही हिस्ट्री खूब लांब आसा पॅट्रीक दोरादाक पावल्या उपरांत CD सिल्वा आनीक जायते जाणांचे सांगपाक म्हाका सगळीं नांवां उगडास ना थोडे फावटी हांवें एमर्जन्सी रोल केले रोसवंसाक आनीक रोजारियो रॉड्रिगीसाक आनी सगळे डायरेक्टरांची नांवां सांगून खबर जावची ना हांवें सांगोंक ना म्हण रागार जायनाकात आनी हांव चुकली म्हणूनय रागार जायनाकात पळय केरोबीन बाय तुज्या कुटुंबान तुजो बापूय जावं तुजे तितीव जे आसले सगळ्यां मदें ही कला आसली हय आमी सगलीं कांतोरिस्तां प्लेयाची बाई आमकां आसा आतां हांव जालीं 25 वर्सां गाल्फान पावल्या उपरांत तुंगडे हो कोता आसतलो म्हजो काजन डॉमिनीक कार्वालो होय शो कोत्ता सो तेन्ना हांव खूब खोशी जालीं कुवेट रावन म्हजो दुसरो पावंडो चोडलो आमचे फॅमिलीन अशें म्हणून हय आतां हे तूं साबार तियात्र न्हेसता आसतना परदेसांत पावलां आमी रोखडीच परदेसांतली भोंवडी मारल्यार बरी पालकाचेर हांवें जायतींच पयल्यान नवलां तशेंच व्हडल्या तियात्रांनी आमी न्हेसल्या तियात्रान आमकां जायती मेळल्या नामनां एक्चुअली म्हजें नांव
केरू आसूं लेयता हांव 25 वर्सां लंडनार रावन हांव डायरेक्ट गोंय येयल्या ड्रायव्हर स्वता कितें गो हांव आसा एक्चुअली हांव तियात्रीस तुका जाय जाल्यार हांव ड्रायव्हर पासून वता सांग तुका खंय सोडपाचो तूं ड्रायव्हर होय विश्वन तूं गाडी मारती वयर घाटया मरे तुजोय म्हणून कुणी ना कित्याक आमच्या गोंयांत घाटी चड जाल्यात आनी गोंयकार थोडे जाल्यात पूण तूं म्हाका एक सांगू तूं काजारी वो आंकवारू काजारी म्हणल्यार म्हाका फिलींग जाता कित्याक हांव आंकवार काजारी आंकवार काजारी म्हणजे कितें वोकोल मेवली जाल्यार जालो काजार ना जाल्यार उरलो आंकवार गल्फान गेल्या उपरांत कुवेटच्या जेन्ना तूं कुवेट पावला त्या वेळार कुवेट जायते तियात्रीस आसले वय आनीक जी नामनां तुका गोंयां आसली तीच नामनां तुका थंयसरूय मेवली नशिबान अप्स एंड डावन्स आसतात वायट बरें अशें कितें तरी घडलें कोणें तरी म्हजें तियात्र बंद करपाक म्हाका आडांबो घातलो आनीक हांवें एक निचो केलो ना हांव स्ट्रोंग वस्तोरी पालकाचेर आसा त्याच परीन हांव स्ट्रोंग रावन जियेन दाखयतलीं म्हजो खूद स्टेप घेवन म्हजें खूद मनान चिंतून हांव कुवेट गेली 25 इयर्स जालीं हांव थंय आसा हांव कुवेट गेलां तेन्ना जायतो लोक अजाप जालो केरोबीन कुवेट आयलें कुवेट आयलें कुवेट आयलें लोक म्हणटलोच कारण त्या तेंपार त्या वेळार जी तुका एक नामनां आसली लोक तुका जितलो वाखाणटालो तितलो थोडो जायते तियात्र कुवेट हांवें केले 3-4 फावटी म्हाका थंय हॉनरूय केलें क्लबांनी उतोर्दा क्लब आनी मारियो दे माजोर्दा रोजरी फन्स आनीक फिदेलिस्ट ब्रावद हय लावरेन तेणी पूण रोजरीन तेणी म्हाका हॉनर केल्लें पूण कुवेट पयलेंच तियात्रान एनकरेज करपी रोजरी फन्स जो संपलोलो आमच्या सांगाताक ना जरी तर तो तेन्ना म्हाका फोर्स करिना जाल्यार हांव नको घोडी हांव कुवेट नाचोंकूच पावची नासली सो त्याच्या उतरांनी हांवें रिक्वेस्ट केलें म्हणजे मॅडमीक आनी तेणी म्हाका ओके म्हणलें कित्याक तांकां भायल्या भायर खबर मेवलेली हांव तियात्रीस म्हणून कित्याक पासपोर्टीचेर तेणी म्हजो स्टॅम्प पयले आनी आनीक एक कोण चेडवाक तेणी विचारलें आनी तेन्ना तांकां गमलें म्हणटच तूं एक खोडेकांद आर्टिस्ट वय आनी म्हाका दिसता तो तियात्र ताणें पयलो आसतलो ना ते तियात्र केन्नाच पळोवंक ना तेणी पूण हांवें म्हणजे मॅडमीचें नांव घेवन कुवेटी जावन रोल केल्लो तेन्ना हांवें पेपराचेर इंटरव्यू दिलो तेन्ना तिचें नांव घातलेलें तेन्ना ती खोशी जाली कित्याक ती इंग्लीश वाचूंक जाणा किरुबीन बाय तियात्राचेर उलोवन काबार जावचें न्हय तुवें सुरवातेकूच म्हटलां आनीक तुज्या कांतारांचेरूय उलोवन काबार जावचें ना जे भाशेन तुवें जी कांतारां गायल्यांत सेमी कॉमेडी जावं सिरियस हातून तुजो हात आमच्यांनी धरूंक जावचो ना आनी तुजो जो आवाज जो तुज्या आवाजान जी ताकद आहा ती खंय तरी एक वेगळी आनीक कोणूय म्हणटलो हें कांतार केरुबीन म्हणटा कारण तुजो जो आवाज आसा एक वेगळो तरेचो म्हाका दिसता सुरवातेक तुवें कांताराचेर सांगच्या पयलीं तुजे कांताराच्यो 1-2 वडी तुवें गुणगुणीत जाल्यार अदीक बरें गुणगुणयता मातसो पयलेंच कांतार इस्कॉलान म्हणलेलें तेचे एक 2-3 लायनी हात उगडास जें म्हज्या तितीवान कंपोज केल्लें इस्कुलाच्या हिस्ट्री वयर सांता लुईज आयज तूं म्हाका पाव आदी शिकोन गेलोल्यांकूय तूं सांबाळ खंय पावले जाय शिंकतेले म्हजे भयणी भाव तुज्या आसऱ्या काल तांकां सदां सांबाळ अजुनूय फर्स्ट सॉंग इन माय लायफ वय हें तितीवाचें कंपोजींग वय तुवें कंपोजींग करूंक केन्ना सुरवात केली तेवतोन बाबा हांव कुवेट पावतोच हांवें कांतार कंपोज केलें आनी तें हांवें शेवान म्हणलें उपरांत तें बरें वयतच हांवें जायतीं कांतारां कंपोज केलीं जायतीं म्हणजे म्हाका जायतीं तीं 50 सुमार म्हजी ओन कंपोज करून थंयसर हांवें तियात्रांनी म्हणलीं पूण म्हजें चड आवडीचें एक कॉमेडी कांतार ताची हांव 4 लायन्यो म्हणटा हय मदन मदन कोताय इमली बुरकुल मोठाय कुणाचे पोटये फाटल्यान येताय भेंडार आत्मूज माताय बोटाट सोलूं सोदताय मिस्ता इमली रुचा चिंताय आमगे नोकान कापड नेसपा सोडून दिलें साडी कलसांव बुलोज नेसोंक मेस केलें हांव सोडची ना आवोन नेसयलेलें कापड आमगे पुरो जालें वा 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 म्हणटच हें तुजें घोस्ताचें कांतार हें घोस्ताचें हें हांवेंनूच कंपोज केल्लें आनी कोण बी न्हेसोन तें डान्स करून हांवें स्टेजीर म्हणलेलें हें कांतार तुवें कंपोज करून म्हणजे तुवें कुवेट म्हटलें कुवेट वय
पुणे तुजो जो ऑडियो आल्बम तुवें पयलोच ऑडियो आल्बम काडला तो खंयच्या वर्साक काडलो उगडास आसतना पुणे बरोच गाजलो हय दिनवास दिनवास एम्बोयर झेरोड आसलेले तातूंत. आनी तुका तांच्याय तियात्रांनी तांच्या सांगाताकय तुका एम्बॉयरा सांगाताक जावं एम्बोयराचो हांवें मोग शो सारको आमचो हिट मोग काजर डायवर्स बेस्ट कॉमेडी आमी दोगांयच कोत्तालीं. हेज्या पॅट्रीक डोराडाचो ओस्तोरे तियात्रांनूय तूं पॅट्रीक दोरादाच्या ओस्तोरी तियात्रान फर्स्ट हांवें कॉमेडी केल्या त्या आदी हांव कसले रोल दिल्यार कोत्तालीं भयणीचे कोत्तालीं कसले तरी चडसो मायचो रोल तुका पडटालो कोट्टालो वय आनी ओस्तोरी तियात्रान कॉमेडी स्टार्ट केली आनी तेन्ना बाय प्लातिल्दा सारकें क्वीन आसलोलें कॉमेडीचें तें एकटेंच आहलें आनी हांव मातशें यंग अशें धाकलें अशें क्लिक जालें ताटकून आनी मागीर बॉम्बे तियात्र गेलो तेन्ना तेणी बिर्ला हॉलान म्हाका ताचे कॉन्ट्रॅक्टरांनी त्या टायमार कोणूय हें कोत्ताले आबू आनी आल्बर्ट म्हणटाले ताका आनी एक सेबी म्हूण दोगांयनी म्हाका बिर्ला हॉलान दोबीतालाव क्रावन केलें कॉमेडी क्वीन म्हूण कित्याक तेन्ना बाय प्लातिल्दा पयलीं व्हडलें आसलें न्हू. एकदम बरी हांव तुका ओपन दिसून तूं सारकें लंडन काम जाला मुगो बाय. ती म्हाका सारकें ऑर्डर ना गो माश्यान केरू आसूं लेयता म्हूण तूं कळो ना गो मुगे बाय. तूं येता म्हणून कित्याक सांग रे फोन तरी करचो ना बाबाक धाडटिलें एअरपोर्टार सगळे हारी हारी जाले फोन पासून करून टायम आसो ना. बाबान म्हाका फोटो दाखयलो फेसबुकाचेर. हा म्हजो न्हू ना लंडन ब्रिजाचो. हांव सोंसलोली मुगे फोटो या मुगे माश्यान जोकिंग न्हू. तूं देरेफ्रेंड गोंय येयलें कितें जालें? देरेफ्रेंड म्हणजे लंडन मातशें ती ब्रेक शिफ्ट जाली न्हू तेका लागून हांवें चिंतिलें गोंय वचून कितें करून जाता तें चोया म्हूण. माश्यान 25 वर्सां लंडनान रावून हांव डायरेक्ट गोंय येयलां. 25 वर्सां बाय तुका 25 वर्सां खंय जाल्यार गो आगो बाय तुका 9 ना जाल्यार 10 वर्सां तरी जातली. केरुबीन बाय उलोवपाचें जायतें आसा आनीक उलयता उलयता आमकां वेळूय पावचो ना पूण हें जाणा जावचेंच पडटलें. तियात्र न्हेसता न्हेसता खंयचो तरी तियात्र तुका चड आवडीचो जाता आनीक ताचो मोग जावं ताचे जे त्या तियात्रान जी तुवें भुमिका केल्या जावं तातूंत कितें घडलां तें तूं केन्नाच विसरना. म्हणटच तुजो आवडीचो असो तियात्र खंयचो? पॅट्रीक दोरादाचो देव बरें करूं. आनी कॉमेडी सायडीन पयशी जाल्यार ओस्तोरी हांवें स्टार्ट केलो तोवूय चड आवडीचो जालो. तर देव बरें करूं हो तियात्र तुका कित्याक बरो लागलो? मायचो रोल कोत्तालीं खूब लोक रडटालो आनी ताचे सांगाताक आनीक जायते फावटी तुवें रोल केले म्हणटच आवडीचे आसतातूच. धूम तियात्र मारियो दे वास्को हांव रेस्पेराची न्हेसोन कांत म्हणटालीं लोक रडटालो सारको कित्याक तो रोल एकदम गरीब चेडवाचो आसलो. गरीब भयण मागीर काजार कोत्ता तो रीण काडून ते भाशेन ताची प्ले आसली. सो भावाक दोगूय भावांक सोडून वेता आपूण घरा तुमी एकलेच पडटले त्या कारणाक लागून तो रडोन हांव म्हणटालीं आनी खूब लोक रडटालो. आणि तेच बरी थोडी भूक गोंयकाराच्या कालसात ते आमटे पेटलेले आसा. एक गोठाचो सगळ्यात गोठ आसत जाल्यार उज्याचे आमटे करून आम्ही ती कीड मारूंक जाता बाय. हे संवसारान हिंदूकायेन बौद्ध मनीस जायत जाणां आहाय तेसो म्हणजे आमच्यान झटपटपाक जायना. तूं भिनाका हांव तुवें सांगाता आहा तूं तुगे दूख देवा पिटोय सोब तेश तोंडाचेर मार तेन्ना तुका जोयत मेळटलो. सारकें तुजें. केरुबीन बाय भुरगेपणार आमी तियात्र दुसऱ्यांचे तियात्र पळयतात आनी दुसऱ्यांच्या तियात्रांतल्यान आमी कितें तरी घेतात. हें सगळें घेता आसतना आतां तुवें प्लातिल्डा बायचो उगडास केला म्हणटच नदरे मुखार कोणाक तरी कोण मुखार दवरता की ताचें थोडें आपणाक कितें तरी मेवतलें जावं ताचें कितें तरी आमकां बरें दिसता असो तुज्या मुखार कोण आसलो? ऑफेलिया. ऑफेलिया? हय हांव गोंयांत तियात्र न्हेसता तेन्ना बा पिटर पॅट्रीक दोरादाक एप्रोच जालो कित्याक तेचे शो जायते चलताले आनी ताणें रिक्वेस्ट केलें सिजनाक आपल्याक 20 दीस सोड आनी मागीर सिजन स्टार्ट कर केरोक आपल्याक दी बॉम्बे तियात्रान व्हरोन. बा पिटर पयलोच डायरेक्टर म्हाका बॉम्बेच्या तियात्रांनी इंट्रोड्यूस करपी आनी त्या उपरांत ती म्हाका आपल्या घरांत दवरतालीं दुसरे आर्टिस्टांक भायर दवरतात थंय दवरिनासलीं. भयण म्हणून मानता म्हूण सांगून तेणी म्हाका घरांत दवरलें. तांचो भाव भयणाचो मोग हांवें टेस्ट केला तो म्हज्यान विसरूंक जायना. ऑफेलिया केन्नाच प्रॅक्टिसांक कितें कोत्ता जाल्यार बारीक पळयतालीं
त्या आदी हांव मायचो रोल करतालीं तरी आसतना हांव ताचे कडच्यान जायतें शिकलें. अरे त्या दिसा भाशेना न्हू पावलो आनी आमगे सगळे इकडेच भिडुले. होय तुका जेले न्हू होय. हांव दिसलो घरा वचोन काम करिया काम करी तू म्हाका लायक सांग होया वस्ती हांव कोणाक लायक करना तू लायक म्हणून मग हांवें तुका गिफ्ट हाडला गया होय 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 तू मोगार रे. मोगाड आनी उदार आणि एकूच आलो ना हा केन्ना एक गिफ्ट घेवन येना हांव दोन दोन घेवन भोंवता बरें दिसता ती म्हाका कितें आल रे. आवय कितें हासतलें भितर पयले पाटेक चेड्यान एक चिवडा गिफ्ट हाड म्हणटी भितर कडे फुलां आसतलीं. फुलां भितर घाले उदता गो ती बाळान जाते दी मग तिका जा प्लास्टिक ना प्लास्टिकाची फुलां तुका जाय गो ओके सेकंड चान्स. बरे ती म्हाका बरो ड्रेस हाड आसतलो. तुका आनी ड्रेस गो तुजे लागीं लंडनचे कितले पडले आसतले घरा लागीं तुका ड्रेस कोता घेता बरो झूड झूड होय सोड सोड हा गोया म्हाका शिवर लागता. ती बरी व्हडली परफ्युमा बॉटल आले आसतली. परफ्यूम मारलाय काय बरो परफ्यूम तुका गाडी दिवपाच्यो ओले ओले लागत मरे. ओले लागता. उठोली किती रे बाटली फुटले गो ओले लागता. कित्याक तू पार्सेलान सुण्याचो पेट आसलो टॉयलेट केली दिसता केरुबीन बाय हे तियात्र तूं न्हेसतालें तियात्राची स्क्रिप्ट तुज्या हातान पडल्या उपरांत आदीं चडशे आमी तियात्र पळयताले ते प्रॉम्प्टिंगाचेर चलताले आनीक आयचो तियात्र त्या परस वेगळो आसा तर तुका आदीं जे प्रॉम्प्टिंगाचेर जाताले ते तियात्र बरें लागताले काय आयचो तियात्र तुका बरो लागता. म्हजो पयलो एक हेतू सांगता. तियात्राची प्ले त्या टायमार पॅट्रीक दोरादा तांकां न्हेसता तेन्ना प्ले हातीन दिली. आमच्या गांवान एक फुरीच आसा 4 रोडांचेर किल्लान म्हणटात थंयसर पयलीं ती प्ले ती व्हरोन जेजूच्या पांयाशीं दवरून म्हजें रोजार केलें घरा आयलें मागीर स्टार्ट बाय हार्ट करपाक. हो एक म्हजो हें आसलो. ओके तूं विचारता ते भाशेन प्रॉम्प्टिंग त्या टायमार दिता म्हणटकीर ती संवय जावन गेल्ली बट स्टील हांव बाय हार्ट करतालीं. तेकाच लागून पॅट्रीक ते म्हजेर खोशी जाताले. बाब भितर तर सांगता सारको चड कित्याक हांव तेंचे कांत बांत रेडी आसतालें. केन्ना कोणाचो वॉयस पिड्यार जालो हांव गेली मायकाशी म्हणून पॅट्रीक दवर म्हाका सारको हें कोतालो पॅट्रीक ते भाशेन हांव मोठो आनी हांव भिनासलें कांतरां कोणाक. पूण आयचो जो तियात्र आसा आयज जे तियात्र करतात आयचो तियात्र तुका कसो लागता. आयचो म्हणजे ते बाय हार्ट करतात पूण पयलींचे आनी आतां जायती डिफरन्स आसा. मेन सांगपाचें म्हटल्यार आमी खूब रिस्पेक्ट दिवन जियेतालीं. आल्वरीस अंकल सेबी अंकल आनी कोण इर्मा बयर इर्मा हे भाशेन. आतांचे भुरगे जापूच करिनात तांतून बाब खूब दूख भागता. हांवूय जायत्या वर्सांनी न्हेसलीं हांव एक्सपेक्ट करता ती जाप करतली हांव मागीर बाय कशी आहा म्हणटा कबार करता. म्हणटच वडिलांनी भुरग्यांक जाप करपाचे दीस आयल्यात अशें जालें ना ना हें म्हाका खूब फील जालें जायत्या वर्सांनी आयलीं तेन्ना बट संवसार मुदार जाला. आमी तांकां कांय म्हणोंक जायना. हांव कांय म्हणोना पूण हें म्हजें फिलींग सांगता. ना पूण म्हाका दिसता ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत तांकांय दिसतलें की आमी जी तियात्र पालकाची नखेत्रां आसात जावं तियात्र पालकाची जी वावुरतात जांकां अनुभव आसा तांकां ती फुडाराक रेस्पेद दितलीं. कारण जायते फावटी जायते जाण म्हणून फुडें सरनात. जें कितें घडोवंक जाय जें आदली जी आमची परंपरा आसा ती सगळीच सोडून दी अशें आमी म्हणनात पूण थोडी भोव आपणावंक जाय जाचे उद्देशी आपलेपण मोग मोयपास हें सगळें येता. थोडो रेस्पेक्टूय आसूंक जाय न्हू. एक फावटी आमी तियात्राचे हितून भितर सरली आय मीन स्टेजीन गेलीं खंय तरी हॉलान गेलीं तेन्ना ती एक फॅमिली अशी सो ती फॅमिली भाशेन वागयत जाल्यार एकदम बरें दिसता. हय आतांच्या ह्या आमी खुशाल ब्रास दे पार्राच्या तियात्रांत तूं न्हेसता तर ह्या तियात्रा वयर तुजे विचार. हो तियात्रूय जायत्या वर्सांनी आयलो. ब्रास दे पारान पयलो क्वेट केलो आनीक तियात्राच्या ग्रुपा वयर हांव काय म्हणून आमी सगळीं बरीं एक भाशेन एकवटान जियेतात. ना म्हण हो तियात्र तुका कसो लागला. ही जी तुजी कॉमेडी जावं तुजे सांगाती जे कलाकार आसात तांच्या बरोबर जावं हे पार्टीन तूं जी भुमिका करता ताचेर तुजें मत. वय
कॉमेडी म्हणजे आमी सगळीं बराबर एकवटान करतात तें बरें हांसोन खेळोन टायम काडटात प्ले तर तेजी स्क्रिप्ट आतां कितें चलता ताचे वयर आसा आनी ब्राजाक जायत तो वाखाणला तो न्यू लोक चड जावंक ना जायत पण तरी आसतना प्ले बरी आसा हें सगल्यांनी सांगलें म्हज्या सांगाताक दुसरें आहात तांच्या सांगाताक हांवूय खोशाल आसा आनी लुसी तर म्हाका फर्स्ट टायम मेवलेलें तें म्हज्या सांगाताक ताणें ऑलरेडी सांगलां आनी हांवूय ताच्या सांगाताक खूब खोशी आसा Hi, auntie. Hi, auntie. Are you your father? This bike boy now? No. Are you your mother? You bike boy now? No. How dare you call me auntie? माझ्याकडे इंग्लिश उलयता ते आता इंग्लिश हांव रावयता अरे गो तू म्हजेकडे इंग्लिश उलयता होय. तू कितें सोज मला म्हाका इंग्लिश येना म्हूण सांगो न्हू हांव आमच्या मँगलोरांत इंग्लिश मिडियम इस्तांत इंग्लिश शिकल्ली हांव आनी आमच्या गोंयांतू मराठी मिडियमांतू हांव इंग्लिश शिकलोलें इंग्लिश आयकात नंतर सजमोली हांव आनी तूं जाणा म्हज्या जिवा भितर कितें इंग्लिश बरलां तें म्हजे दोळे इंग्लिश म्हजे नाक इंग्लिश म्हजे दांत इंग्लिश म्हजे वोट इंग्लिश म्हजे पोट राव तें तुमकां सांग नाका म्हाका कळ्ळें कितें इंग्लिश तें कितें म्हजे इंग्लिश आयकून भियेलें तूं 1.5 फूट आणि तू मेंगलोरचो नालाचो माड 7 फूट वॉट 1 फूट तुवें म्हाका मँगलोरचो 7 फूट नारला माड म्हळें गो तूं कोंबयेची तांती मुगो तूं मम्मी तांतया की तू गोडसाणी हा ती तू खबर हा तू टेस्ट करपा जाय ती गोडसाणी अरे गो हांव मँगलोरसान हांगा गोंयांत तुजे कडेन झगडें करूंक येवना म्हाका हें सांग तूं तियात्रिस्ट What? I theatrist? I look like theatrist? What dare you calling me theatrist? I know theatrist. केरुबेनबाई तूं माजोडकान म्हणटोच जमनी वेले जे खेळ आसात तांकां आमच्यांनी विसरूंक जायना वय पूण हांव जमनी वेले खेळ केन्ना नेसूंक ना पूण तुवें जायते पयल्यात पयल्यात पूण तातूंतल्यान कितें तरी घेवपा सारकें आसता जमनी वेले खेळ हांव ल्हान आसलीं तेन्ना म्हज्या पायचोतांचो एक ग्रूप आसलो 8 जाण भाव हांचो खेळ म्हणून ऑल कार्वालोज ब्रादर वय तांचो आमी ल्हान तेन्ना तितलो उगड आसना म्हजो पायी ते खेळान सॅड रोल कोत्तालो लोकांक रोडयतालो पायक मारताले आनी आमी जमनीर बसून पळयता तेन्ना खूब रडटालीं त्या टायमार हांवें चिंतूंक ना हांवूय एक आर्टिस्ट जायत म्हणून पूण एकाच उतरान म्हज्यान म्हणूंक जाता जो पांय म्हजो कोत्तालो लोकांक रोडोवपाचें तीच आर्ट म्हाका आयली पूण कॉमेडी खुंयतान आयली तें सांगूंक हांव नको हय कॉमेडी खुंयतान आयली तें सांगूंक तूं नको पूण तुवें वेगवेगळ्यो ज्यो भुमिका केल्यात तांतली मायची भुमिका चडशी तुज्या पदराक पडल्या चडश्या तियात्रांनी म्हाका दिसता चडश्या तियात्रांनी तुवें मायची भुमिका केल्यात आतां म्हणूं येता की एम पाशेकोचे चडशे देवस्पणी ताचेरशे आदारीत अशे तियात्र ताच्या तियात्रांतले थोडे अनुभव ताच्या तियात्रान हांवें मायचोच रोल केलोलो पूण अशें म्हाका बारीक कांय उगड आसना चड वर्सां जालीं हय बट चड सॅड रोल हांव कोत्तालें तें तुका हांवें सांगलां देव बरें करूं पेटेक ह्या तियात्रांतल्यान तूं खंयचे गांव भोंवलें हांव लंडनाक पावलीं एम्बॉयराच्या शोक गाल्फाक खूब पावलीं पयलीं मागीर गाल्फाक हांव कामाक वयतच थंयतान हांव फिलिपाच्या शोक दुबय गेलीं कॉमेडियन डॉमिनिकाचो शो काटर आसलो कुवेटसान ताणें म्हाका काटर व्हेलें किरणबाई तुजें जायतीं कांतारां बरयल्यांत हांवें आदीं उगडास केलोलो तुज्यो ज्यो ऑडियो जावं तुज्यो कॅसेट्स जावं तुजीं कांतारां जी रिकॉर्ड जाल्यात ताचेर तेतून बाब हांवें म्हजे 2 CDs ऑडियो CD आनी 2 व्हिडियो CD केल्यात कुवेट पावनूच हांवें तें स्टेप घेतलें एक उगडास दवरया म्हणून पयलीं म्हजी ऑडियो CD आसली दिनवास जातून बॉयर जुजे रोड आनी आमचो संपलोलो ज्युनियर रोड ताणें कांतारां म्हटलेलीं उपरांत हांवें केली दुसरी ट्रॅजिडी क्वीन जी हांवें डेडिकेट केलेली ऑफेलिया काब्रालाक ट्रॅजिडी क्वीन ऑफ द कॉमेडी स्टेज म्हणून तिका म्हणटात त्या उपरांत हांवें आनी एक VCD केली दुखां त्या उपरांत आनी एक VCD केली 3 रूख तर हाका तुका रिस्पॉन्स कसो मेळलो सगळे म्हजे CDs बरे गेल्यात बरो रिस्पॉन्स मेळला आनी लोक खुशाल जातालो
आतां लास्ट टायम हांव आयलीं गोंया कांय करूंक ना आतां पासून गोंया वयता म्हणून खबर मेळ्ळी सिडी कोत्तेलें केरो अशें विचारतालें कुवेट पूण म्हजी भलायकेक लागून हांवें तें स्टेप घेवं ना खूब टायर्ड जावचें पडटा आमी जायते तियात्र करतात आमी दुसऱ्यांक खुशाल दवरतात पूण आमी आमच्या जिवितांत हे तियात्र केल्या उपरांत आमकां कसली खुशालकाय मेळटा होय दुसऱ्यांक तियात्र दाखोवन बरें कितें केलें म्हणटच तुमूय खुशाल जाता न्हू बरे स्टोरी आसले जाल्यार आमी दुसऱ्याकूय खुशाल करूंक जाय आनी खूद तुवेंनूय खुशाल रावंक जाय अशें म्हाका दिसता आयचे जे तियात्रीस आसात जावं आयचे जे तरणाटे आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता आयच्या तरणाट्यांक हांव सांगूंक सोदतां हो कोंकणी पालकाच्या आनी कोंकणीच्या मोगान आमी तियात्र करचे दुसऱ्या कित्याकूच लागून न्हय आनी तुमी आतां आनी फुडाराक पासून हो पालक सांबाळचो ही कोंकणी सांबाळची इतलेंच म्हजें सांगणें तुका आजुनूय हे तियात्र नेसत रावनशें दिसता हें आनीक सांगूंकूच नाका कित्याक स्टेजीर पासून मेली जाल्यार हांव खोशी फाटल्या 7-8 वर्सांक 8-9 वर्सांक तूं नासलें तरी पूण थंय केन्ना कितें करता चड उमेदीन करता एक फावटी हांव तियात्रान कितें करूं प्रॉम्प्टींग दी कितें दी सगलें म्हजेंच म्हाका उगडास आसा ब्राजाचो तियात्र जो तुमी रिहर्सल कोत्ताली तेन्ना 1-2 दीस आदी हांव पावलो आनी हांवें तुका पळयलां हांव मेथीर जावंक ना कारण तुजेच भाशेन म्हाकाय कीड आसा आनीक ती कीड म्हाकाय सोतायता पूण तुमी सगल्यांनी हातभार घालून हो तियात्र उखलून दवरला सारकी ब्राजाचोच म्हूण न्हू हांवें चड वावर केलो जायत ताचे हितून कित्याक हांव ब्राजा खूब मानता पूण अदरवायज देखून कोणाचो शो जावं प्रॉम्प्टींग दी हें कर तें कर हांव सगल्याक वावरता केन्ना प्रॅक्टिसांक जेवण हाडलें कितें हाडलें केरो म्हणून म्हाका उलो मारतलें सब करपाक सबींग करपाचें म्हजो सारको बेस्ट हें म्हाका एकदम लायक आतां समज गल्फांत तुका आनी कोणें असो ऑफर दिली की आमच्या तियात्रांनी तूं नेस कारण तुका फाटल्या 8-9 वर्सांचो जो गॅप पडलो त्या उपरांत तूं परत आयला जाल्यार तूं तियात्रांक परत येतलें वय हांव तियात्र सोडूंक सोदिना पूण जायते फावटी नोसायेन कितें तरी जाता जो मनीस दुसऱ्याक रेस्पेद दिवंक नको थंयसर कितें घडटा हाकाच लागून हांव थोडीं वर्सां ब्रेक रावलें नाकाच म्हणून पूण म्हाका शो नाका म्हणून रावलीं तेन्ना हांवें कितलें भोगलें बस देव जाणा जायत्या वर्सांनी तूं गोंया आयलें आनी गोंयांत तुवें हे थोडे शो केले ताचेर तुजे चड खोशी हांव चड खोशी लोकांचोय रिस्पॉन्स बरो मेवलो आनीक सांगपाचें म्हटल्यार हांवें म्हजो ओन सोलो जायते त्रास घेवन लिरिक्स केलेले बाय प्लातिल्दाचे तें क्वीन ऑफ कॉमेडी तरी हांव एक कॉमेडियन म्हणून जाणा आसतनाय हांवें ताका प्रेज करूंक जालें हें म्हजें सदांच मनान आसलें तो चान्स म्हाका पडलो डॉमिनीक फेर्नांडीसाच्या तियात्रान हांवें तो सोलो म्हणलो 5 वर्सां उपरांत हांव आयलीं तेन्ना कुवेट परत स्टेजीर आनी तो सोलो हांवें गोंया पावला एक म्हाका संदी मेवता ह्याच पासत हांवें ब्राजाच्या तियात्रान म्हटलो खूब क्लॅप्स पडटात खूब खोशी हांव खरेंच केरुबीन बाय हांव काळजाचे खोलायकतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनी तूं हे कार्यावळीक हाजीर जालें त्या पासत चड आनी चड तुका देव बरें करूं तेवतन बाब म्हज्या काळजाक खोलायना तरी आसतना देवाचें नांव घेवन हांव तुका चड देव बरें करूं म्हणटा तुवें तुजो टायम पिड्यार करून म्हाका टायम दिलो हें काम करूं हय तर आयची ही धाकटीशी आमची भेट केरुबिना सांगता हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस मनान चिंताली हो आवडो म्हज्या काळजान आसलो पालकाचेर तुजी ओडवीक सारको जिवाक अभिमान भोगता व्हडलो बातींच्या गांवांत एक गुलाबाचो परमळ पडलो म्हणटात बरें गेल्यार बरें मेवता बरो वाव संवसाराक पर जोडलो भायलो